बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. प्रितीच्यानो, ह्या मागणेंत आमी वेळ सारतना आमच्यो सगल्यो दास्ती हुस्के चिंतना विसरून ह्या वेळार आमचें मन आनी काळी शांत दवरुया. ह्या पवित्र देव मंदिरांत आमी आसा देखून जेजूक आमी भावार्थान प्रार्थना करुया. सदांच मागणेंत पयलो वेळ आनी पयलो जागो दिवंक प्रयत्न करुया. जिविताचे दर एके घडयेक जेजू आमकां बरवशान आनी काळजीन फुडें पावल मारूंक आपयता. आमच्या मागण्याचो विशय जावन आसा जिविताक पावयता तो दारवटो कितलो म्हूण कठीण आनी थोड्यांक तो मेळटा. जिविताक पावयता तो दारवटो कितलो म्हूण कठीण आनी थोड्यांक तो मेळटा. ह्या विशयाची उतरां मनान दवरून जिविताचे यात्रेन कितेंय कठीण आसल्यार पासून जेजूच्या आदारान आमकां आदार, बळ आनी शक्ती आमकां मागुया. हे घडये आमचें काळीज मन जेजूक उक्तें करुया. जेजू आमचो सोमी, आमचो गुरू म्हूण मानून घेवया. हे पवित्र वेदीचेर साक्रामेंतां आसलोल्या जेजू लागीं आदार मागून सगली मान बागोवन भावार्थान नमस्कार करुया. मागण्या जेजूचो सांगात आमी अणभवतना गीत गावया. तुज्या हातान R38 पेज 196. Tuts mozo astro Chinik mochi tuchi vini na shanti na borvaso Tuchatan chubran mozo Tuts mozo astro Chinik mochi tuchi vini na shanti na morvaso Jesu tu mokchivo omru chividazo daruk tu atmiazo Jesu tu mokchivo omru chividazo daruk tu atmiazo kovor sorvonito batki rotsnik totoloidai tots mosorasa Gurupakaklut upod wadai living chividan vodai Batki rotsnik totoloidai tots mosor
Terpakat upod waday, Devik civitan bodai, Jesu tumok civo, Omro cividato, Darok dot miato, Gowor sorvonito, Jesu tumok civo, Omro cividato, Darok dot miato, Gowor sorvonito. जायते पावटी आमी आमच्या जिवितांत कठीण काम करूंक फाटीं सरता आनी तेन्ना काम करूंक आमी शॉर्टकट मारता. तें काम सोंपोवंक जायते पावटी आमी वायट रस्तो आपणायता. हे भाशेन आमी पातकांत पडटा. ह्या वेळार आमची चूक ओळखून घेवन देवा लागीं बोगसोणें मागुया. बापा, तुज्या उतरा प्रमाणें आमी चलूंक नात. जिवितांत अवघडायो येतात तेन्ना आमी त्यो फुडें करूंक वायट रस्तो दवरला. आमी चुकल्या. आमकां बोगोस सायबा. बापा, सासणीक जिवीत दितलो दारवटो आमी सोडूं काडूंक ना. आमी फकत संवसारी जिविताक वेंग मारूनच रावल्यात. अशे परी आमी तुजे शिकवणेक पाडो दिवंक ना. आमी चुकल्या बापा. आमची काकलूत कर. बापा, जेजूची देख घेवंक आनी ताणें दिलोलो संदेश आमच्या काळजांत भितर काडूंक आमी वावरूंक ना. ताच्या उतराक आमी पाडो दिवंक चुकल्या. आमची काकलूट कर. बोसोण्याच्या मानान आमच्या काळजांत दूख दवरून गीत गावया. ऑल टू जिजस आय सरेंडर. Jesus, I surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender, Lord. I surrender, Lord. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender, Lord. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender, Lord. I give myself to Thee.
to thee, my blessed Savior, I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender all. मोगाल जेजू, दोर दीस आनी दोर घोडे तशेंच तुजे बरोबर वेळ सारूंक एक संदी दिल्ल्या पासत आमी तुजेर आभार मानता. जिविताचो दारवटो कठीण आसता, दुखी कोश्टा वेळार तूं आमचो भागीदार जाता. तें तुज्या बरेपण ओळखून घेवंक काळजान तावन तुका दिनवासता. जायते आमी तरेकवार शिक्षकां वरवीं शिकता आनी शिक्षकां वरवीं आमकां बाप वाट दाखयता आनी आपल्या आत्म्याच्या उजवाडान भरता. कितें वायट बरें तें आमकां वळखून घेवंक आमच्या मनांत जागृताय हाडटा. कठीण परिस्थिती जेजू बरवशेचें पावल मारून फुडें वचून मागण्यांत आमकां आदार दिता. जेजूचें बरेपण आमी ओळखून घेतना सगळीं गीत गावुया, देवाक आर्गां दिवया. E4 पेज 78. आर्गां दिवया, देवाक दिनवासुया. देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासुया. एकाच कोर्या देवा अर्पणी बेन आर्गां दिता. तुजी मोगाळ पोरसा, देवाक आर्गां दिवया. देवाक दिनवासुया. देवाक आर्गां दिवया. देवाक दिनवासुया. आकाशप्रीतम तुवें रोचल्याय, वयतोच ती सांबाळताय. रोचला मोदी आमकां रोचल्याय, तुजी करूं सेवा. देवाक आर्गां दिवया. देवाक दिनवासुया. देवाक आर्गां दिवया. देवाक दिनवासुया. आमचे जिवीत सावदी एकीन आभार मानून तुजें करूंक प्रीती सासणाक लेगीत ओंत्रेके काळजाचे.
देवाकार दिवया देवाक दिन वासुया जाणटी भुरगीं हिरेस्तोली सगळीं चाकरां तुजी Kastalia Waganteli Sasnak Nola Tushi Deva Karga Divoya Deva Divasuya जुवांचे शिव वर्तमानांत 14 वळी 6 आमकां जेजू अशें सांगता वाट सोत आनी जिवीत हांवूच कोणूच बापाशी वचना बोगोर मोजे वरवीं जेजून आपल्या उतरांतल्यान आनी कोन्यांनी जिवीत कशें सारूंक जाय तें आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा देवाचें उतर आयकूंक सगलीं उबीं रावुया लुकाचें शिव वर्तमान 13 वळी 22 ते 30 दोर एका नोगरांत आनी गांवांत वचून तो शिकवण दीत जेरुजाल्याची वाट चलतालो तेन्ना कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें सायबा सोडवण जोडूंक पावतली ती थोडीच काय ताणें ताका अशी जाप दिली अशी दारवट्यांतल्यान भितर सरूंक जाता तशें वावरात कित्याक हांव तुमकां सांगता जायतीं जाणां भितर वचूंक सोदतलीं पूण तांच्यान जावचें ना घराच्या दोनयान भितर वचून एकदां दार धापल्या उपरांत तुमी भायर रावन दारार बारून म्हणूंक लागतल्यात दोनया आमकां दार उगड आनी तो तुमकां अशें म्हणटलो तुमी खंयची ती हांव नकलो तेन्ना तुमी म्हणटल्यात तुज्या मुर्यान आमी जेवल्या आनी पियेल्या आनी आमच्या रस्त्याचेर तुवें शिकवण दिलाय आनी तो तुमकां सांगतलो तुमी खंयची ती हांव नकलो वायट कोतोल्या न्हू सगळीं तुमी म्हजे तावन पयस सोरात तेन्ना अब्राहम इजाक जॅकॉब आनी सोमेस प्रवादी देवाच्या राज्यांत आसलोले आनी तुमकां भायर उडयलोली पळोवन कशी म्हूण तुमी थंय रुदोन करून आनी दांत करकोरावन आसतल्यात उदेंती वस्तुमी उत्तरी आनी दक्षिणे तावन लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसतलो आनी पळयात आतां निमाणी आसात ती पयलीं जातली आनी पयलीं आसात ती निमाणी जातली देवाचें उतर हें देवाची व्हड उपकार आयकोल्ल्या देवाच्या उतराची तळो नियाळ करुया जिविताच्यो वाटो एका ठिकाणाक पावयता पूण आमी थंय कशीं पावतल्या आनी कितें जोडटल्या तें आमीच विचून काडटा तें दोर एका मनशाच्यार दोल्लोलें आसा
शुभ वर्तमानांतल्यान जेजूचे शिकवणेंतल्यान स्पोश्ट जाता. आमची परिक्षा म्हणल्यार तो दारवटो कितलो म्हूण उशीर आनी तो मारो कितलो म्हूण कठीण. तातूंत पासार जावंक शिस्त आसा. सोर्गीचो तो मारो आनी तें दार उशीर अशें जेजू आमकां सांगूंक सोदता. तातूंत भितर सरूंक तें सोंपें न्हय. सोर्गीच्या राज्यांत भितर सरतलो जाल्यार आमचें जिवीत आमी जेजू पोरी कुर्सार वेंगोवंक जाय. जेजून कुर्साक वेंग मारली आनी आमकां सुटका जोडून घेतली. सासणाचें जिवीत जोडूंक आमी त्यागी आनी कुर्साची वाट मोगान स्विकारूंक जाय. दुसऱ्यांक बरें करून जिवंक वावरुया. जो मनीस देवाची कुशी करता आनी ताच्या उतरां पोरमणें चलता ताका देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक तितलें कठीण लागचें ना. सोंपें जातलें. देवाक आमी पयलो जागो दिवप गरजेचो. आमी कितलीं पातकी आसल्यार ती चूक मानून घेवंक जाय आनी बोगसणें मागूंक जाय. तेन्ना आमकां सोडवण मेळटली. जेजू क्रिस्त पातक्यांक सोडवण दिवंक ह्या संवसारांत आयलो. दोन दुताच्या इतिहासांत आवेसवोर 4 वोळ 12 आमकां मेळटा. आनीक दुसऱ्या कोणाचेच वरवीं सोडवण मेळूंक शकना. कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मोळबा खाला देवान मनशाक दिवंक ना. फकत जेजू वरवीं आमकां सोडवण मेळटा. थोडीं अशीं चिंतां म्हज्या घरांत वो कुटुंबांत पाद्री माद्री जाल्लीं आसा. आमचें कुटूंब देव भोक्तीचें. म्हज्या घरांत जायतीं जेजूचीं सायबीण मांयचीं सांताचीं पायणेलां आनी मुर्ती आसात. तांचे उमो गेले बगर एक दीस हांव सोडिना. दिसपट्टे मीस आनी सगळीं नोवेनां करप अशें आयतें सोर्गीचें दार उगडटलें आमी तो मारोग चलपाक सोंपें अशें चिंतूंक फावना. हे संवसारांत आमी जिवीत जियेतना त्यागी जिवीत आपलेक उणें करून दुसऱ्यांक आदार दिवंक आमचें मन आनी काळीज आयतें आसूंक जाय. तेन्ना आमकां जिवितांत कुशालकाय मेळटली. आनी जिविताक पावयता तो दारवटो आनी मारो कितलो म्हूण कठीण आसल्यार पासून तातूंत भितर सरूंक देवा बरोबर सर्गीचें सूख भोगूंक आमकां भाग मेळटलें. हे वेळार आमी सगळीं गीत गावुया. जेजू भाशेन R10 पेज 179. उलयताना वावुरताना
जेजू भाशेन आमचे मोना हीच म्हजी प्रार्थना जेजू भाशेन जावची हांवें दिसा दिसा किना किना गादिवो मोताची मोच्या मोनाची तातना जेजू भाशेन आसचे हांवें उलयतना आवडताना जेजू भाशेन आसचे मोना हीच म्हजी प्रार्थना कालीज म्हजें देवूळ कशें म्हज्या मोगान देवा खातीर चिंतना तशी सपना मोची स्वर्गांतल्या सोयऱ्या खातीर जेजू भाशेन आसचे हांवें उलयतना वावुरताना जेजू भाशेन आसचे मोनान हीच म्हजी प्रार्थना म्हज्या मोगान जेजू भाशेन म्हज्या देवा सांगचे हांवें तुजी खोशी म्हजी खोशी तुजीच खोशी करची तुवें जेजू भाशेन आसचे हांवें उलयतना वावुरताना जेजू भाशेन आसचे मोनान हीच म्हजी प्रार्थना आतां आमची कांय मागणी बापा मुखार दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी सगल्या याज्ञिकांनी माद्रींनी आनी म्हत्वाची भावा भयणांनी आपल्या बागीवन जिविताचे देखीन पवित्र सभेंत बरें देखीवंत उदाहरणां जावं बापा लागीं मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोत्ता तुका. आमच्या भारताच्या तशेंच गोंयच्या सरकारी वडिलांनी पुर्जेचे हूक मानून घेवंक आनी धर्मा प्रमाणें तत्वां आनी मुळ्ळ्या जियोंक आदार आनी सहकार दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोत्ता तुका. आमच्या कुटुंबांनी आडकोडी येतात तेन्ना आमची नदर जेजूचेर संवसाराच्या उजवाडाचेर आमचो विस्वास ताचेर तिरावंक बापा लागीं मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोत्ता तुका. आतां आमच्यो खासगी गरजो
बापा मुखार उबारुया. बाप जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मागणे आमच्या जिवितान एक व्हड हात्यार. आमकां सोर्गीची वाट सोदून काडूंक जेजून आमकां कशे पोरी मागणें करून जाय तें शिकयलां. आमचे बापा हें मागणें आमकां दिलां. ह्या मागण्याचो आमी सारको नियाळ करीत जाल्यार आनी ताची सारकी समजणी घेत जाल्यार तें एक व्हड मागणें. हेंच मनान दवरून आमचे बापा हें मागणें आतां सोगलीं म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणे पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.